सध्या सकाळी आम्ही सुशांत घातलेली खयची तुझी खयची मिरसांग मया चिकेरी आणि आता सध्या कसो हा रेट सध्या आता रेट 450-500 आणि फाटी कसे आले फाटले 2-3 बाजार आम्ही 650-700 पहिली सुरुवाती 1000-1200 सुद्धा घातली. आता देवले की लागतं आता फक्त खूप उत्पन्न खूप जास्त झाले. हां उत्पन्न जास्त झाल्या कारण सोय झाली. सवय झाली पण आता लोक तसे गिरायक असा पहिले 450 आल्या लोक मग वरचा 500 म्हटल्यावर हां 450 म्हटल्या घाल म्हणतात 450 मागतात. असं आहे म्हणून तसे मिरसांग उरतली म्हणता लोकांची खूप आवडतं अजून शेतानं आयसता लोकांच्या शेतान खूप म्हटल्यार वत ना पावस पडलो पावसा आधी मातशी कमी घातली भरपूर जाल्यार सुकतली नाल्यार कुसतली भितर. पूण अजून लोकांची तशी मिरची आसा झाडाचेर झाडाचेर अजून तशी सगळी फाटलो काढून पाडत आसता. आता ही येयल्या ती केन्ना ही काडलेली ती पयली काडलेली ही 15 दीस पयलीची ही बरी सुकलेली हा बरी सुकलेली. पावसा खातीर देवली म्हणटा रेट पावसाक बेगा घालून लोकांनी सोपयली हा बेगा घालून सोपयली कित्या खातीर नाल्यार उरता न्ही ती बरोबर पिड्या आता पिड्या आता झप्पूर पावस मोठो लागलो जाल्यार ती उरली घरांत. आता रेट देंवल्लो आसा 550 आयज दर जाल्लो आसा. कशी ही मया सायडीची तांबडी मिरची हा तांबडी मिरची जांबुटी मिरची 450 लोक घालूंक सुरवात केली ती. फाटले 2-3 बाजार गेले. फाटल्या बाजारात 650 मिरची जाल्ली त्याच्या फाटल्या 700 त्याच्या पयलीं 900-800 अशी घातली पयली स्टार्टींग लोकांनी. आता देवले तर आता एकदम देंवलें कित्या खातीर पावसामुळे पूण पीक बरें आसलें पीक करून बरें आसलें पूण लेट उरले लोकांचे ते उरल्या आता अजून तसे हितून शेतान मिरची अजून लोकांक शेतान मिरची काडल्या उपरांत 2 पती मेळटली अशी आहा शक्यता. पावस ना जाल्यार काडूं शकता ते पूण आता पावस पडला तेजो ते शेतांतले हेजेर परिणाम जातलो कितें ना तो परिमाण तांकां कसलो जातलो काडीशेर पुरतलो आनी सुकयशेर आनी काय सुकोवंक मेळटली मेळटली अशें जायत जाल्यार मेळटली मेळटली. भरपूर लागता न्हू बेगीनच लागता पावस ताका लागून सोलां सुकानात आमची म्हणून ते रेट म्हारग जाल्या. पूण लागता सोला सद्या झाडाक भेंडी चड लागना कमी लागता कित्या खातीर म्हणून कितें वातावरण आसता आता सध्या आसा सोला काय हे पातळ खंय तरी भिण्णां भेंडी भिण्णां लागल्या आसा पूण अजून पिकोवंक ना. आता पिकता लेट पिकताय मागीर ते पावसाक मेळटा न्हू मागीर ते सुकाना ताका लागून म्हारग. आता ही नवी काय नवीन नवीन खंय मेळ्ळ्या ती हाडल्या हय मेळटा.